कॉंग्रेच्युलेशन्स केरीयकारांक सगळ्यांक की आयज कितलो तेंप जालो लॉंग पेंडिंग हे इश्यू आसलो कदंबा बस जी भुरग्यांक स्पेशली भुरग्यांक जी स्कुला कॉलेजीक वयताले तांकां त्रास जातालो आनी त्या प्रमाणे आयज आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हांगासर ह्यो कदंबा ही अवेलेबल करून दिल्या जी 6:30 पेडण्यां वयतली म्हणजे भुरगीं जी कॉलेजीक वयतात स्कुलाक वयतात तांकां ड्रॉप करपाक परत रिटर्न हांगासर येतली केरी आनी केरयेच्यान 8:25 ती पणजे वयतली म्हापशाच्यान पणजे वयतली म्हणजे जो डिफिकल्टी आसली आमच्या स्थानिकांक ती आयज सॉल्व जाल्ली आहा तेका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तशेंच आमचे केटीसीचे चेअरमॅन आणि तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी ह्यो आमचे नीड आनी नेसेसिटी आमच्या स्थानिकांची पळोवन आमकां ही बस आयज अवेलेबल करून दिल्ली आसा त्याच प्रमाणे आमचे एमडी आहात ते आमचे केरी गांवचेच आहात तेंच्यांनी कंटिन्युअसली फॉलोअप करूनय हे हांगासर ही सेवा आमकां इतके बेगीन इतके फास्ट करून दिल्ली आसा आतां डिस्कस करतालो की ही बस आमची जी पणजे वयता ती पणजेच्यान जीएमसीनूय वयची कित्याक आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन्स आहात ते जीएमसीन ट्रिटमेंटाक वयता आनी पणजे गेल्या उपरांत ताका जीएमसीन वचपाक त्रास जाता सो हीच बस कंटिन्यू जीएमसीन करपाक सांगला आनी तेंच्यांनी एश्योर केला की ती जीएमसीन तांकां ड्रॉप करतली म्हणून आनी तशेंच केरी म्हणजे मोर्जी गांवांतल्यान मोर्जीच्यान पेडण्यां जे पेडण्यां कॉलेजीक भुरगीं वयतात तांकां ट्रान्सपोर्टेशन ना ते बेगिनात बेगीन ती सर्वीस स्टार्ट करतात जो जेणे करून मोर्जी मांद्रे पार्शे तुया विर्नोडा आनी मागीर पेडण्यां आनी तशीच दोंपारची रिटर्न ही बेगीन बाय नेक्स्ट मंथ मे बी स्टार्ट जातली सो परत एकदा धन्यवाद एंटायर डिपार्टमेंट एंटायर स्टाफ तेंचे आहात ते की ते सदां कॉपरेट करतात आनी आयज बऱ्यापैकी तेंच्यांनी तुमकां गायडूय केल्ले आसात परत एकदा धन्यवाद तुमचे हांगासर तुमी येयल्यात आनी हे आयज इनॉग्रेशन केल्या बद्दल आनी अशेंच तुमचे कडल्यान फूल सपोर्ट आमकां जाय कित्याक आमचे जे सामान्य मनीस आहा तो बसीन आयज मेरेन बसीनूच ट्रॅव्हल करता आनी तेका ट्रॅव्हलिंग म्हणटात ते त्रास जावंक जायना तुमच्यान बेस्ट ऑफ बेस्ट फॅसिलिटीज आनी दितात तेका लागून तुमचे परत एकदा धन्यवाद आनी सगळ्यांक परत एकदा धन्यवाद तुम्ही हांगासर आयज सकाळी फुडें येयले म्हणून थँक्यू